कौस्तुभ, बिफोर आय गो टू दोतोर, तुका कितें दिसता की आज मेरेन गोंयच्या बहुजन समाजाच्या राजकारणाक योग्य दिशा मेळ्ळ्या? राजकारणी जाले, पण त्या राजकारणाक योग्य दिशा दिवप तांकां शक्य जालें काय कितें? प्रमोद भाई, थँक्यू म्हाका आपयल्या बद्दल. टू रिस्पॉन्ड टू युअर क्वेश्चन, एका पॉइंट पर्यंत, एका फेजी पर्यंत आमकां दिसता की एका सरळ म्हणजे एका करेक्ट मार्गार ती चळवळ राजकारणाची चललेली, ताई आसा पर्यंत सुद्धा. त्याच्या मागीर दोन गोष्टी जाल्यो. तर टुरिझम पॉलिसी जेन्ना आयली गोंयांत लेट 80s, तेन्ना एक नवो धनाढ्य क्लास एक तयार जालो, आणि 90sच्या इकॉनॉमिक रिफॉर्माच्या नंतर. सो बहुजन राजकारणाचे जे कोण फंडिंग करताले किंवा त्या प्रिन्सिपलाच्या फाटी रावून तांकां जी एक आर्थीक आणि एक मानसीक पाठबळ दिवपी व्यवस्था आशिल्ली ती खंय तरी कमकुवत जायत गेली, आणि तेन्नाच्यान आमकां दिसता की बहुजन राजकारणाची दिशा खंय तरी हाल्ल्या. रविबाब आशिल्लो तेन्ना एटलिस्ट तो तरी एक लास्ट स्टँडिंग फिगर कसो आशिल्लो. आता तो ना, हो प्रश्न आता येताच की आता हेच्या फुडें कितें जातलें बहुजन राजकारणाचें. पूण तो एक मुद्दो जाल्यार मागीर एक्सप्लोर करपाक जाता. पूण एक आसा की बहुजन राजकारण हे फक्त इलेक्शनाच्या पुरते मर्यादित जायना, की त्याच्या खातीर एक व्यापक सांस्कृतिक राजकीय चळवळ जी निर्माण जावपाक आशिल्ली गोंयांत ती जाली ना. आणि म्हाका दिसता तेजें खंय तरी एक मेन कारण आसा की बहुजन राजकारण खंय तरी शेणलें गेल्या काही दशकांत. फोंड्या पळय जी PES सोसायटी आसा बरोबर, थंय रवीन इतली खंय कॉलेजीन हें घातल्या आनी सगळ्यांक बऱ्यापैकी सोयी दिल्या की वी हॅव गॉट पीपल. आणि रवी नंतर त्या टुरिझम आमकां मेळचो ना, त्या लेवल मध्ये आमकां मेळचो ना. पण आमचे कडेन सुभाष शिरोडकर आहा आणि आमचो श्रीपाद भाऊ आसा, तोय आसा. सो भंडारी समाज डज नॉट लॅक ऑफ एनी लिडरशीप, कळ्ळें न्ही. आतां मातशें कितें प्रत्येकाचे काळ आतां पळय, रवी आक्रमक आशिल्लो, श्रीपाद भाऊ मातसो थंड, सुभाष तर ताजेकय मातसो मवाळ भुमिका. पूण आतां तांकां ती भुमिका आपली बदलून मातसो आक्रमक जावन म्हजी पळय लिडरशीप आहा ती आपल्या हातीन घेवपाचो प्रयत्न करचो पडटलो. आनी म्हाका दिसता ते दोगूय जाण करतले म्हणून.